प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 24वा विसवोर वोड 13 ते 35 पर्यंत। लूक chapter 24 verses 13 to 35। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। त्याच दिसा अशें घडलें, तांचे भितरले दोग जाण जेरुजालेम तावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या ग्रामांत वेताले आनी ह्या सगळ्या गोडिताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले। आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन भासाभास करता आसतना खुद जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो। पूण ताणें ताका वळखना जावन तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयिल्ली। ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले। तांचें तोंड चिंतेस्त दुखेस्त आसलें। क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुजालेम ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रिकार कितें? हे उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? तांणी ताका म्हणलें, नाजारेतकारा जेजू विशीं घडलां तें। देवा आनी आख्खे पोरजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो। आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताका धरून दिलो आनी खुर्सार मारलो। तो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले हांव। तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस। त्या भायर आमचे भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायलीं। उजवाडच्या आदीं ताच्यो समाधीशीं त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळूंक ना। थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली। ह्या पासत आमचे बाराबरचे कांय जाण समाधीशी गेले आनी बायलांनी सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें। तो मात दिश्टी पडूंक ना। तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोलये तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलेलें तितलें सत मानून कितले म्हूण जड मनाचे मनीस तुमी? देवाचे कुशे परमणे विस्तान हें सगळें सोंसचें आनी अशें आपल्या मोहिमेन प्रवेश करचो म्हूण नकळो आसल्यात तुमी। मागीर मोइजेसा आनी सगळे प्रवादे मेरेन आपणाक लागता तितल्या शास्त्राचो ओढ तो तांकां सांगूंक लागलो। इतले म्हणसोर आपूण वेताल्या त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें। पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचे शिराव, तर सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो। आनी तो तांच्या सांगाती रावंक भितर गेलो। तांच्या सांगाताक जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी मोडून तांकां दिलो। तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो। तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो वळख आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर उलपताले न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजालेम परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलेलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं। हांणी त्या दोगांक सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला। आनी त्या दोगांनी वाटेर घडलेल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां 13 ते 35 वोड पर्यंत, हें एमाउस वचोंक हो रस्तो जो जेजू चलतालो तो घडलो ज्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो। आनी कितें घडटा भाव भयणीनो त्या दिसा? जेजू मारी मागदलेनाक मेवता। मारी मागदलेन वचोन आपल्या शिसांक सांगता की हांवें जेजू पळयला म्हणून, पूण जेजू बावाट धरिना। आनी भाव भयणीनो, जेजून 12 ते 14 पाटी अशें बरयलां पवित्र पुस्तकाचेर की ताणें सांगलेलें शिसांक मरचे आदीं की तो मरतलो आनी पुनर्जीवन जातलो। आनी आतां हो पास्कोचो दीस, आयज हो पुनर्जीवनाचो दीस आनी तो आतां मारी मागदलेनाक मेवता। तो सांगता हांव पुनर्जीवन जालां, ती ताका पळयता।
तो तिका सांगता वचून म्हज्या शिसांक सांग हे शीस तांकां कळोन येता की जेजू पुनरुज्जीवन जाला पूण आजून पर्यंत हे दोग शीस जे एमावसाच्या रस्त्यार येतात एकल्याचें नांव क्लेओफास आसलो ते सगळे शीस बरोबर आसले आनी ते आतां एक बरोबर दुसऱ्या शिसां बरोबर आसले आनी ते ही खबर आयकल्ली पूण तरी सुद्दां ही खबर आयकून की जेजू पुनरुज्जीवन जाला ते एकदम थोट्टगले आनी ते आतां जेजू एकठांय भायर वेताले म्हणजे आतां सगळें संपलें आतां जेजू मेलो आतां कांयच फायदो ना म्हणून आनी भाव भयणीनो त्या वाटेक जेन्ना ते वेतात जेजू तांचे बरोबर येता तांचे बरोबर चलोन वेता तांकां सगळी उतरांची सजमणी दिता तांचे बरोबर जेवणाक बसता आनी जेन्ना तो उणें मोडटा त्या वेळार तांचे दोळे उक्ते जातात आनी त्या वेळार ते पोत्तून वेतात आनी भाव भयणीनो जेजून कितले फाटी सांगून त्या दिसा पुनरुज्जीवन जावन तांचे बरोबर चलोन तांचे बरोबर उणें तो मोडटा आनी तांकां तेन्ना तो तांचे बरोबर कडसून पयस वेता नाच जाता हे सगळें पळोवन आतां हे जेजूचे शीस पोत्तून जेरुसलेमाक वेता आनी आतां दुसऱ्या शिसांक सांगता की खरेंच जेजू पुनरुज्जीवन जाला आमी ताका पळयला ताजे बरोबर आमी जेवणाक बसलेले आनी ताणें आमकां सगळें सांगलें आनी भाव भयणीनो जेन्ना हे शीस पयले जेन्ना जेजूक तांकां मेळोंक नासलो ते ही खबर आयकल्ली तेन्ना कितें घडलें तेन्ना ते एकदम खुशालकायेन नासले ते एकदम उदास आसले ते एकदम ते सगळें काबार जालां पूण जेन्ना जेजू तांचे बरोबर येता तांचे कडेन उलयता तांकां उतरांची सजमणी दिता आनी तांकां तांचे बरोबर जेवणाक बसता आनी तेन्ना ते उणें मोडटा तेन्ना तांकां कळोन येता की खरेंच जेजू पुनरुज्जीवन जाला म्हणून ते आतां बदलतात आनी त्या रातचे रातीक ते आतां पोत्तून जेरुसलेमाक येतात आनी शिसांक सांगता की खरेंच जेजू पुनरुज्जीवन जाला म्हणून भाव भयणीनो हें कित्याक घडटा वो जेजू ताणें उतरान आपलें सांगलें की तो मोडटलो म्हणून पुनरुज्जीवन जातलो पूण त्या उतरान ताणें कसलोच भावार्थ धरूंक ना पूण जेन्ना जेजू पुनरुज्जीवन जाता आनी तांकां मेळटा तेन्नाच कितें बदलतात आनी आतां त्या खुशालकायेन ते पोत्तून जेरुसलेमाक वतात आनी बरी खबर दुसऱ्यांक सांगतात आयज भाव भयणीनो आमी मिसाक वेता मागणें कोत्ता सगळें देवस्थान कोत्ता पूण खरें आमी खुशालकायेन आसा काय खरें आमकां जेजूच्या उतराची ओळख मेळल्या काय खरें जेजू आमचे बरोबर आहा तो आमचे भितर जियेता पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता आमचे भितर पवित्र आत्मा जियेता आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर ही सजमणी आमकां आहा काय ही ना जाल्यार आमी त्या शिसां भाशेन जे जेजून सांगूनय इतले तांकां खबरो सांगून इतले तांकां देवाचें उतर सांगून ते आतां एकदम भावार्थान नासले पूण जेन्ना जेजूची ओळख मेळटा जेजू तांचे बरोबर आसा तांकां जेजू तांचे कडेन उलयता आतां ते बदलतात तेच भाशेन भाव भयणीनो बिश्टें मिसाक गेलें बिश्टें वस्तू घेतल्यो बिश्टें देवस्थान केलें कसलोच फायदो आसचो ना कित्याक आमकां जाय ओळख जेजूच्या उतराची देवाच्या उतराची ओळख म्हणजे जेजूची ओळख जेन्ना आमकां जेजूची ओळख आसा तेन्नाच की आमी खुशालकायेन जियेता तेन्ना आमी शांतीन जियेता तेन्नाच आमी खरेंच क्रिस्तांव भाशेन जियेता तेन्नाच आमी भावार्थान जियेतले तेन्नाच की आमचें तारण जातलें तेन्नाच आमकां स्वर्ग उक्तो जातलो फकत म्हणल्या उपरांत न्हय ह्या संवसारांत पासून आमकां स्वर्ग उक्तो जातलो आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया जें घडलें ह्या शिसांक एमावसाच्या रस्त्यार हें आमच्या जिवितांत घडटा कितले फाटी आतां कोवीड काबार जालें जाता कितें चलता इतलें आमी आमचो लोक इतलें वायट उलयता त्या उतरांनी त्या पोरण्यांनी जेन्ना आमी ही वस्तू आयकता खरेंच आमी जेजूचेर चोत्रांव धरता काय ओ फकत आमी हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो आयकून आमी एकदम उदास निराशी जाता आयज भाव भयणीनो आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरया आमचो भावार्थ घोट जावपाक आमी जेजू ओळखून घेवया आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आनी क्रिस्ती भावार्थी जिवीत हें जैतिमन जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा